जायना कित्याक जायना तुझे नाव कितें जीसस जरा जेजूच्यान फोन मारूंक जाता ए हांव तो जीसस न्हय तू तो जीसस न्हय जाल्यार कितें जालें तुजे ताचे भाशेन कोण हांव ट्राय करता पूण हांव तुका केन्नाच फूट मागचो हांव तुका विश्वास रावतलो सदांच आनी हांव तुज्या विश्वासाक केन्नाच घालपाची ना हांव जाणा तुजे कडेन कसो जाणा तूं ज्या दिसाक तूं पयलें स्पॉट म्हज्या मामाचे पर्स घेवन आयलेलें न्हू तेच दिसाक हांव तुका सारकें वळखलें हे एग्नेस केन्ना तरी चिंतलां तुवें कितें देवान आमचो एक ऊट कसो केला ना कसो केलो म्हज्या मामाच्या सांडलेल्या पर्साक त्या दिसाक वाटेर म्हज्या मामाचें पर्स सांडलें आनी तेच वाटेर तेच वेळार देवान तुका धाडलें तुका जाय जाल्यार ते पर्स तुका दवरूंक शकता तुज्या पूण ना देवान तुका ते पर्स घेवन आमगेर धाडलें आनीक आमचो एक पूत सांगलो जे कितें सोडून राती देवान मनशाच्या नशिबान बरयलेलें आसा तेंच आनी तितलेंच तुका मेळटा जे कितें देवान सोडलें ते मनशान खेदीच मोडलो सारकी जीसस तुझे मामाच्या पर्साच्या वरवीं आमचो एक पूत जाला पूण एक म्हाका सोंसलो जीसस तुका कितें सोंसलो ना तें तूं म्हाका विचार हांव सारकें सुटावे करून सोंसयता जे देवान सोडला ते मनशान मोडून नये म्हणून देवान सांगला न्हय होय जाल्यार थोडी सांग कित्याक मोठा ते तूं काजराचो सातवो साखरा मागीर कित्याक अरे देवांय सोंसलो कित्याक ते देवाच्या तोंडीचेर आड वेतात ते देव ताका चिरूंक आसता म्हणून आनी लायला पुरो कारण एकामेकाचो मोग करून एकामेकाची सारकी खबर काडून लग्नांनी देस पेस करून ती काजार जातात आनी रोखडीच डायवोर्स दिवचे जाल्यार ताणें काजार कित्याक जो मनीस देवाक भियेना तो आनी कोणाक भियेतलो अरे बाप रे कितें जालें 10 मिनटां आसात जाणा हांव कितें आनी 10 म्हाका इंटरव्यू आसा शी 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 तुजेशी उलोवंकूच सुद्दां सॉरी जीसस हे जालो म्हाका एक जालो वेता बाय बाय हे कितें जालें विश्व गुडला गुड लक जीसस ओके बाय टेक केअर एकदाच कितें जालें दोनपाची जेवण राव म्हाका तुजे बघून एखादो चूक जावची ना म्हज्या साजीची 6 वरांपासून जाली जाल्यार हांव तुका जेवण रावतलें ओके देन बाय टेक केअर खूप खुशाल आसा हांव दारांत खूप मोग करता ती म्हजो खूप नशिबवंत हॅलो पण तू कोण हांव तुका वळखना पण म्हाका वळखना ना नो प्रॉब्लेम पूण हांव तुका बरो वळखता पूण तूं ह्या घरांत कितें करता तें म्हज्या जाणा जाता त्या आधी तू ह्या घरांत कोणाक रावंक येयला तें म्हजें जाणा जावंक जाता हे घर म्हजे काजराचे आनी गांव म्हजे काजराक मेळोंक येयला हें घर तुज्या कजनाचें जाल्यार कोण तो तुजो कजन तो न्हय पूण ते 7 वर्सांचे बाळ मोग करून सोडलेले ते म्हजे काजर मारिया हे मारिया ते होय हे मारिया ते म्हजे काजन ते आता तू हे घरांत कितें करता ते म्हज्या जाणा तूं करता हांव होय तू कितें करता ते घरांत तुज्या भावान केलेले चुकीचे बोगसणे तू म्हजे काजरा लागीं मागो गेले ना हांव सून ह्या घराची तू सून हे घरांत होय तू जिजसाला एक काजार झाले ना जीसस मोचे ना एका जाल्यार ओके 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 तशें तर तुवें ताका सांगलेलें काजार जावचे पयलीं हांव तुजो मोगी म्हणून तुवें ताका सांगलां हांवें तुजो मोग करून 3 वर्सां तुका सोडलें ना म्हणून सांगला तुवें ताका ना नो प्रॉब्लेम हांव आतांच सांगता तुवें डायलॉग काजल ना डायलॉग प्लीज काजल डायलॉग प्लीज काजल अरे हे काजल यूएस केन्ना आयलो हांवें सगळ्यांनीच पावलो आनी येवचे येवन पयलो तुमचे खबरी आयला Oh, really nice. Thanks a lot. हे कितें कसो आसा तूं एकदम fit and fine. What about you? गुड काजल तुजे रागार आसा रागार आनी मोजे हांवें तुका कितें वायट केलां म्हणून जिजस काजर जालो वय पूण ताच्या काजरा म्हाका कोणेच सांगूंक ना कित्याक तुजो कॉन्टॅक्ट नंबर आमच्या लागीं आसोंक ना तूं यूएस गेलेल्या तुवें एक फावटी तरी आमकां फोन केलो ओके 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 तूं म्हाका एक सांग काजर मोगान वचून के तो आमचो एकटोच चपूरबायचो पूत म्हणलोच ताका जायत्यो सोयरीक येताल्यो पूण न्हवऱ्याक मोग करून सोडलेली चेडवां ताका लायक जायना म्हणून आमी जायत्यो सोयरीक्यो म्हणल्यो ओके दुसऱ्याक मोग करून सोडलेली चेडवां ताका लायक जायना Maria. येस सगळी हिस्ट्री तुला आताच सांगतेले अगो आमच्या सुनीची ओळख करून दी न्हय दिवया न्हय
आता जर तुम्ही दोघां उलयतात जाल्यार आमी दोघां भितर नाका नाका भितर वचू नाका टायलेंट ही जिजसाची चोणा मोगाची गोरकां आनी आमची मोगाची सून हॅलो नाईस टू मीट यू बाय ओ डायनिंग माझो कझन केसा केलेलो तो तू केन्ना काजार जाता अरे तुझे गर्लफ्रेंड असले न्हय असले हांवें ताका सोडले आनी ते ताका कितें जालें ते काजार जाले तू कितको माता तो काय म्हणजे शिराप बरनी पैसा माता तुका करोडीन माता तू करोडा मोडेली हुई हुई करोडी हुई हुई न्हू ते स्वादेनी माता कोण रे कोण मोदी न्हू ओय. मोदेला अरे बाबा मोदी मो तुका केदो जाणा बोलो आज कोणा बेस तू कित केले जिता गाणी ओय. आता तुमगे पैसा कोण माहिती ओय. हांव बेकार येल रे कित करबा हो नंबर बंद करून कशाला येत रे बेकाचो म्हणजे पैसे घालपा बेकार अरे अकाउंट ओपन करून गेलो तुका अकाउंट आसा ना बेकार असं ना ते किती होताय पैसे होताय मला पयले पयले होय मागीर आता तिला अकाउंट कुठं ओपन करपा गेलो होय. इंग बस सांगताय की जाणू होय. आधार कार्ड आणि अरे बाबा आधार कार्ड ना थोडे काय आधार कार्ड आहे? अरे आधार कार्ड कंपल्सरी आधार कार्ड ना नु हे तुका काय जावपा ना शहरीचे दिकोई जाय नु आधार कार्ड लिंक करू पडले चढायचे चढवाले हनीमून गेले नु हनीमून आधार कार्ड लिंक करू पडले तर तू कितली ट्राय कर हनीमून जावपा ना ब्लॉक करून होते हा आधार कार्ड ब्लॉक होताय अहो, हा हनीमून ब्लॉक जातो आणि पण बाबा मी उरलेला हा अरे आई आधार कार्ड करून गेलो होय. आधार कार्ड करून गेले हे मग सांगताय रेशन कार्ड का बाई कोण रेशन कार्ड रेशन कार्ड घेणार रे आम्ही हाताय तांदूळ दिलो अरे बाबा गाडिया को चाचा रे हाय बरे तुका एक कोई ना रे बाई रेशन कार्ड करून गेलो होय. रेशन कार्ड करून गेले ते माझी सांगताय लायसन कार्ड बाई मग कोण लायसन लायसेन्स होई ना आणि तू आपल्या को ओट्रा अठरा काय सांगता म्हणून किती झाले ते आम्हाला नांद्या चोळीत आणून ते पोलीस काही लागणार ते रस्ते मागाय बरं ते विचार बाई माझी ते लायसन्स काढली होय. लायसन्स करून गेले हे मग सांगताय लेक्चर काढली बाई आमच्या दोन गेले होता बाई आमच्या दोन गेले होता गेले होता येतो गेले आम्ही हा तुम्ही सावळेत वाजताले अरे ती होता हा वोट घालो ते होता तुम्ही अजून वोट काढला दोन गेले होता एक काम कर सगळे वोट बरोबरी काय का नाही काय म्हणणार होय ते सगळे बाई इलेक्शन काढून गेले होय. हे सांगताय माझा पासपोर्ट आहे बाई आमको पासपोर्ट आहे आमच्या गेले गोळपाकू बाई गोळपा अरे आपल्याला म्हणते गोळपा हा गोडबा होय गोडबा गेल नाही बाबूच सांगते बाबू अरे गोडबा नो गामफा गेल नाही पासपोर्ट पासवर्ड ना पासपोर्ट हो मग सांगता हे पॅन कार्ड आहे बाई मग कोण पॅन कार्ड वा किती आता अरे बाबा हे वस्तू बरी आता गरजेच्यो सांगले तितले तुका हे तुका वस्तू नाही न्हू मुली ससरा असन फायदो ना आता पैसे किती करणार रे कित कोता आता काजू म्हणून आपला तुरमण मध्ये जातात किती गोर पूर पण बेकार गाय ना गायो बेकार गायलो सांडलो उगडा स्टोर आमगेले इंडिया खबर करपा तीनचा मोदी मुखासलो आहे पहिलोच मोदी कोण ललित मोदी क्रिकेट आयपीएलचे मॅच फिक्सिंग कोण किती करोड गेलो आणि लंडन वचून रावलो कोकी येत म्हणा पतून इंडिया कोको येना जाते करे एवढाय ते करोड पोचवले मागीर दुसरो मोदी लोकां दूध बेगा गेलो तेटले करोड गेलो आणि नीरव मोदी तो गेलो हई लंडन गेलो पतून कोकी येत म्हणा अప్పుడు येना तो येना म्हणा जाते कर म्हणा आणि एकलो मोदी उला पिकलो हाडा मोदी बायर बेनो मुट्टा तो आता वर्ल्ड टूर कोण भवन चोयता सेटल बाबर सुवात हुई हाती ये तिकोय मोदी लागोन इंडिया राड कोतले इंडिया बिके पावयतले आता मैदान किती बार सावण जेव्हा टाकाय मैदान माहिती का का मैदान मारून आमचे हे हाणायला वा चल मरे जायचं ना बरं तू अगिरी मी तुकल्या पण जायचे ना होय. सारखे बॉम्ब सारखा हरकते होता आ चल मरे होय एक सांग हे समजा मरे होय. दादू चोर कित्याक मताय बायल उडी कित्याक मताय अरे बाबा तू खबर ना दादूल चोळ मताय बायल उडून मताय कित्या बायलो 30 गावा मार्केटाक भोवता सगळा मेकअप कोण भोवताय आवय मेकअप
आटापलो हा नगरा चोर एक चोर रातीकडे चोरून येता चोर कित कोता पहिला दिसाचो भवन घराची सर्वे काटा घरा दादूल कितू हाय बायल कितू हाय कुजना दिया हुई हा ते पण कितू शेजारी हाय हे सोप दिले चोयताय राती को येताय चोताय वयते तेच भाषेत मरण दिस कोण गावा भोवता आज कोणावर या आज कोणावर या आज कोणावर या आज काळा कोणावर या म्हणून टाकाच को बाजरा भोवता सोडा मरण नाही बरी मेकअप मान भोवती बायल दिसती पडा बायल मरण ना ही बायल बरी हा सांगे बायले उभा द्या म्हणून जर राती का बाराचे मरण भितर सले ग्रिल साले चोयला किते बाल मेकअप करवला के किरी आता नाही तो ना मरण घेऊ नका मरण सुनीता बाजरा तुला ती बायल ही बाजरा तुला ती बायल ही बाय पडली किरी आती सौदा बाय बाय ती का सोडा नात लागे नाही का अच्छा याच का ना चोड मरो आणि आहो कोण रे मुंगे बाली त्या म्हणा काय मेकअप करता ओय अच्छा तू मला बायले मारली ना का बायल को चले तू होतो तू दांड रे तू तो कोल्या कित कोणू कितको येते बोकडे दूध पिओ गए आवे बोकडे दूध पिलो नु गिन्यान हाटोता आम्ही ती काय गुरुगो बोकडे दूध पिओन 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 डॉक्टर झाला इसला गेला दूध पिओ इसला बाप चलला पण बोकडे दूध पिओन डॉक्टर झाला आणि एकला मुलगा बोकडे दूध पिओन इंजिनियर झाला आणि एकला मुलगा बोकडे दूध पिओन पायलट झाला सायकल चालवला पण प्लेन चोरी जातोय बोकडे दुधाले कितू एकते मुनिशान बोकडे दूध पिल्ला डॉक्टर इंजिनियर पायलट जाता आमने टीम झाले नो मुनिशान बोकडे दूध पिल्ला डॉक्टर इंजिनियर पायलट जाता अरे आमने टीम झाले नो अरे तू मग सांगू बोकडे दूध पिऊन बोकड्याच्या पिल्ल्या डॉक्टर इंजिनियर अजूनपासून किती जाते अरे आम्हाला आता माहितीच्या तुझे नदर पावता तुई सोर तुझे आते पावना तशेंच म्हणटाचे पावना तें तुका मेळना कितलोय मोगाचो इसम तुका सोडटा हातून दुबावना पूण एकूच तुजी सावळी केन्ना सांगात सोडिना कसलीच हांवें आदारूंक ना चूक तोरूया आसतना हांव भोगतांदूक सगलेच वाटांनी म्हज्या नशिबाचेर पडला कारू वयणीक वाडयली हांवें मारून बूक आशेतां ताका मेळोंक सूख दोनया ताचेर बेसांव घाल आनीक वाडय ताचो मोगाचो रूप दोनया ताचेर बेसांव घाल आनीक वाडय ताचो तो मोगाचो रूप खरेंच एका मनशा लागीं दुडो आसो जाल्यार ताजेने संवसारान कितले किमतीचे वस्तू विंगते घेवंक जाता पूण त्याच दुडवांनी ताजेने नशीब विंगते घेवंक जायना कित्याक नशीब ह्या संवसारान खंयचे शॉपाचेर विंगते मेळना आनी मेळलेलें जाल्यार एक एकटो आपल्याक जाय तसलें नशीब विंगते घेतलो आसलो पूण तें नशीब फकत तुका देव दिता म्हजी भयणीक लागून हांव आंकवार रावलो आखरेक हांवें सोडलेल्या त्या चेडवाच्या चेड्या लागीं म्हजी भयण काजार जाली फुडें देवान तें निर्मिलेलें आसतलें कितें देवान म्हटलेलें आसा जें हांवें जोडलां त्या मनशांनी मोडूं नये म्हणून आतां देवा लागीं हांव इतलेंच मागता म्हजो राग ताणें म्हज्या भयणीचेर काडी नासल्यार पुरो मारिया कोण रे हांव पाहिजे कोण पाहिजे तुवें म्हाका वळखूंक ना ना म्हजे थोड्या पयले जिरो वळखलेले वीट येता म्हाका तुज्या थोड्या पोट वीट तशें तर वळखला तुवें म्हाका कोणच्या तोंडात तुवें म्हाका जाप केल्या मारिया म्हणून ह्या तुज्या तोंडात पयल्यारूच म्हाका तुज्या तोंडाचे लुती घालून दिसता एक दीस मादर टेरेसा आपल्यान सांबाळलेल्या अनाथ भुरग्यांच्या पोटाक भूक लागले म्हणून ती एके बेकरीन वेता आनी आपल्याक कितें खावंक दी म्हणून आपलो हात फुडें घालता तेन्ना तो बेकरी वेलो तिच्या हाताचेर लुती घालता
तेन्ना माता टेरेसा म्हणटा ही तुजी लुती हांव म्हाका दवरता पूण उपकार करून आपल्याक कितें खावंक दी म्हणून. माता टेरेसा भीक मागताली ती आपल्या पोटाची भूक मारूंक न्हय पूण दुसऱ्यांनी कुडीची मौजा मारून रस्त्यार सोडलेल्या भुरग्यांची भूक मारूंक. आनी मारिया हांवें तुका सोडलां जायत तुज्या म्हूण म्हाका बरें चेडूं मेवलां म्हणून न्हय पूण म्हज्या भयणीच्या फुडाराचें चिंतून आनी म्हजी वडचण सांगूनच हांवें तुजो सांगात सोडलेलो. जाल्यार तू तुका मादर तेरेसाक सोड कोत्ता? अरे तू कोण? फादर फायजी? मादर टेरेसा सात म्हणून परगट करचेच आदी ती एक जिवी सांतीन म्हणून हो समाज तिका पाचारतलो जाल्यार हांव एक पातकी तिका कसो सोड जावं येता. तरी पूण हांव पातकी जाय पूण घातली न्हय कारण हांवें कोणाकूच घात करूंक ना. हांवें फकत एकट्याचोच मोग केलेलो आनी तो तुजो मारिया. हांवें तुका सोडलां जाय पूण तूं तुजी खासारी जिवितान खूब खुशाल आसा. कासारी जिवितांत खूब खुशाल आसा हांव. कित्याक आंगवार रावतली हांव? कित्याक तुवें म्हाका जुरामेन दिलोलो जोरी तर हांव तुका सोडी जाल्यार तूं जिवीत भर आंकवार रावतलें म्हणून आसा तुका उडास? तसले जुरामेन मोगान आसतना सगळींच दितात. जाल्यार कोण सांबाळटा ते जुरामेन? हांवें सांबाळला आनी मरो पर्यंत हांव सांबाळटलो कित्याक हांवेंनूय तुका जुरामेन दिलोलो देखून. हांव देवाक आर्गां दिता कित्याक तुवें म्हाका सोडलेलें म्हणून. ना जाल्यार हांव नको. हांव म्हजें फुडलें जिवीत तुजे सांगाताक कशें सारकें चुरचुरे दिसतात म्हाका तुजे एस्ता दाखयल्या. चुरचुरे आमी करूंक जाय त्या भिकाऱ्यांचे कित्याक तांचे लागीं खावंक जेवंक कांयच ना म्हणून ते भीक मागतात म्हणून. चुरचुरे आमी करूंक जाय त्या फुटपाथीचेर न्हिदतात तांचे कित्याक तांकां घरदार ना जावन त्या बाबडे पावसांत आनी वतान त्या फुटपाथीचेर न्हिदतात देखून. म्हाका घरदार आसा आनी म्हजे लागीं घडटा ते बरी हांव घोस्ताचें जेवण रांदून जेवता. आंकवार आसा जायत हांव पूण खुशाल आसा. कसली सर्वीस करता तूं? इस्कॉलान एक पिवन हांव. पिवन जाल्यार तुका दिसता ते तुज्या पिवनाचे सर्विसीन तुज्यान म्हाका इतलें बरें न्हेसूंक जातलें आसलें म्हणून? इतलें बरें फुडें जावचें नासलें पूण न्हेसूतलोच आसलो तुका हांव वेगळें केन्ना दवरचो नासलो. वचो गोरकार एक व्हडलो बिझनसमॅन आनी तूं एक मामुलीसो पिवन जो इस्कॉल सुटले म्हणटूच इस्कॉलान सारून मारता पळय तो. आनी तेच पासून तुवें देवाक सदांच आर्गां दिवंक जाय. कित्याक हांवें तुका सोडलेलें देखूनच तूं एका बिझनेसमॅनाची बायल जाली ना तर तूं ह्या पियोनाची बायल जातली आसली आनी केन्नाय म्हज्या जिवाक बरें ना जाल्यार तुका वचोन त्या इस्कॉलान सान मारची पडटली. डर्टी क्रिचर. आपल्याक अपमान सोंसो ना जाल्यार तुवें दुसऱ्याकूय अपमान करूंक फावना. सोड ती खबर. कालच्या दिसा कितें वायट घडलां ताची आई भासाभास केली जाल्यार आयचोय दीस पिड्यार जातलो. म्हजी भयण कशी आसा फाल्यां ताची बद्दी येतलो हांव ताका विश करूंक. गोल आसना तुवें तुजो पावो आमच्या घरांत घातलो. फोन करून तुज्यान विश करूंक जाता ताका. पूण भयण ती म्हजी आतां सून ती म्हजी. म्हाका तुजो उगडास येता. फोन करून तुज्यान खबर घेवंक जाता. हांव ताका मेळून दिवंक सोदी. बरो